Test. सुरुवातीक आमी गीत गावया. A11 पेज 5. A11. बाबाची, पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी. आमेन. आमच्या देवा बापाची आणि आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, जल्म आनी मरण देवाच्या हातान आसा, पूण आमच्या जल्मा आनी मोन्ना मोतें आमी कसलें जिवीत जिवचें तें आमी जण एकल्यान विसरून काडूंक जाय. आमचे सुगुणी जिविताय उदेशी आमच्या जिविताचे यात्रेन आमकां भेटतल्यांक आमच्या गिरेस्त करून जेजूची गवाय जावंक जाता. आमचो पदवीकार फादर आनंद गामा पायस अकस्मात आयज सकाळीं आमकां सोडून गेलो म्हूण आमी खोती दुखीत जाल्या. आमचे फिगोरचेर आमचो गवळी कसो
देवाचो मोगाचो आनी काकलुतीचो विस्वास मुणयारी तो आसलो. जेजूचें उतर आनी संस्कारा वरवीं जेजूचें जिवीत ताणें आमकां वाटलें. जेजू बऱ्या गवळ्याचो रूपकार जावन तो वावुरलो. आस्त्या मुखामोलाचो काळजान राग बालगी नासलो आनी बरें वायट सरळ तोंडार सांगतालो. ह्या मिसान फादर आनंद गामा पायस हाच्या जिविता आनी मुनयारी यत्नीकपणा खातीर देवाक दिनवासुया आनी देवान ताका आपल्या पुताच्या पुनर्जिवनपणान भागीदार करूंक तांचे पासत मागुया. In the line of duty, बाबा भयणीनो, वजन आसा ब्रीद एका शाळेचो. आयज ह्या मरणांक आमी हाजीर आसतना ही याद म्हज्या मनांत आयली आनी हो ब्रीद ह्या आमच्या यादनीक बाबाक बेस बरो लागू जाता. देवान ताका ही ड्युटी हें कार्य ह्या फिरगोचेन फावो केलें. And as he was in this line of duty in this parish, ह्या पोरजेची सेवा करतना देवान ताका आपली निमाणी जाप केली. देवान ताका आपयलो. कित्या पासत आपयला तें निकतेंच सुरवातीच्या उतरांनी आमच्या दोळ्या मुखार मांडलां. ताचे पासत आयज बापाक आमी दिन वाजता. आनी जो बरो वावर आपल्या यादनिकी जिवितान 27 वर्सां आनी 5 वर्सां हांगासर ह्या फिरगोजेन केला तो देवाक आमी उबारता. आनी ह्या सगळ्या बरेपणाचो ताच्या वावराचो आनी जिविताचो फोड देवान ताका दिवंक ही सासणाच्या जिविताची मुजरी देवान ताका फावो करूंक हेंच आमचें मागणें देवाक करूंक ह्या दिनवासतेच्या बलिदानान आमी वांटो घेता. असल्या भावनांनी भरून हे समोरमणींत आमी वांटो घेता आसतना दुबावीन मनीस आमी चुकता. जायते वयर सकल आमच्या जण एकल्याच्या जिवितान घडटा. हे आमच्या यादनीक बाबाच्या जिवितान गुडेक चुकी वयर सरल्यो. ह्या वेळार यादाच्या पातकाचें फारीकपण आमी मागता. मिसाची भेट फारीकपणाचोच योत. आज ह्या मरणा उदेशी दुखी जाल्ल्या खेरीत भाशेन ताचे आवय पासो आवयचो आमी उगडास करता. तशेंच ताच्या सगळ्या भावा आनी गोदच्या पासो आमी देवाक देवाची बुजवण देवाची घोटाय अकस्मात ह्या मरणाक फुडो करूंक ह्या तांच्या घराब्यान पडलेल्यान देवानूच तांकां आपले कुरपेची घोटाय दिवची म्हूण आमी मागया. आनी हो सगळो आशिर्वाद आनी आमच्या मागण्याचो फोड देवा मुखार फळादीक जावं. बाबा भयणीनो, आमी पातकी म्हूण ओळखून सगळे खालतिकायेन देवाचे काकुतीक उलो मारया. हांव पातकी सोड पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागेन सुदार सांकवार मारी सगळ्या दुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूट कर आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Priest of God.
सर्वेस्परा आमच्या खोनवाल्या बापा, आनंद तुझ्या चाकरा यादनिका पासत आमी तुझे मुखार घालता ती मागणी कोणवाळा येईन आयकून घे. तुझ्या नावाची मोहिमेक ताणें ह्या संवसारांत तुझ्या भावार्थ्यांची चाकरी केली. तर आतां तुझ्या भक्तां मदें ताका आपल्या मुनियारपणाचें इनाम दी म्हूण आमी खालतीपणी मागता. आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्तांव दिशी तो खरोच देव तुजे सभे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जी येता आनी राजवत चलयता सासनाच्या सासनाक. Amen. प्रकाशनेच्या पुस्तका वेलें वाचप. हांवें जुवांवान एक नवो स्वर्ग आनी एक नवी प्रितूम पळयली. पयलो स्वर्ग आनी पयली प्रितूम नाटक जाली आनी सोमदीर ना जालो. आपल्या न्हवऱ्याक नेटोवन तयार केल्ले पोरीन पवित्र शार नवें जेरुजलेम स्वर्गांतल्यान देवाक कडसून देंवता तें हांवें पळयलें. शिन्वासनांत हांव व्हडल्यान अशें उलयतालो एक ताळो हांवें आयकलो. हो पळयात मनशां मदें देवाचो तोंबू. तो तांचे बरोबर रावतलो. ती जातली ताची पोरजा आनी तो जातलो तांचो देव. ताचें नांव जातलें तांचे मदें देव. तांच्या दोळ्यांतलीं सगळीं दुकां तो पुसतलो. मरण, खोंत, रडणें, दूख आनीक आसचें ना, कित्याक आदलें सगट नाटक जालें. उपरांत सिंहासनार बसलोल्यान म्हणलें, आतां सगळ्यो वस्तू हांव नव्यो कोत्तां. जिविताचें उदक व्हांवता ते झोरींतलें उदक तानेल्याक हांव फुकट पिवंक दितलो. जैत वतल्याक म्हजे कडसून हें मेळटलें आनी हांव तांचो देव जातलो आनी तो म्हजो पूत. देवाचें उतरें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब गितांतल्यान जातलो. अंक D35 पेज 66. D35. परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. पांचवीचा तुजी चोरवना, तुय म्हाका विसोदून दिताय. दोनोतका चोरी पावयताय, दोनोतका चोरी पावयताय. परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. तुय म्हज्या वटण्याक जीव घालताय, मान राखून तुज्या नांवाचो. तीच मार्गार म्हाका चलयताय, तीच मार्गार म्हाका चलयताय. परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. उदकाराक सगळीं उबी रावया. Soy sorbes mora, soy sorbes mora.
ora, sui salves ora. Utramodi, utočive, devatuča, pustokratli, eliakaca, zagojičili, domjakivati počeli. Soi salves ora, soi salves ora, soi salves ora, soi salves ora. Surve sportum ceso veasum. Joava por morning Jesu Christa ce shuvortoman. Oi madrugar somia. हांव आयला तो तुमकां जिवीत मेळचे खातीर परिपूर्ण जिवीत मेळचे खातीर आयला. हांव बरो गवळी मेंढऱ्यां बसोत आपलो जीव दिता. एक मुशारेकार तो खरो गवळी न्हय म्हूण आनी मेंढरां ताची काश्याची न्हय म्हूण. तो लांगडो येता तो पळेता आनी मेंढरांक सोडून दिता आनी आपूण पार काडटा. आनी लांगडो ताका उबारून व्हरता आनी दुस्पटायता. तो मुशारेकार आनी ताका मेंढऱ्याचें कांयच पडूंक ना. तो पार काडटा. हांव बरो गवळी. जसो बाप म्हाका वळखता आनी हांव बापाक वळखतां तसोच हांव म्हज्यांक वळखतां आनी म्हजी ती म्हाका वळखतात. आनी म्हज्या मेंढरां बसत हांव म्हजो जीव दितां. जेजू क्रिस्ताचें शुभवर्तमान मोगाच्या बाबा भयणानो, आमच्या पाद्री भाव आनंदाचें मरण आवचीत आयलें. म्हजो बोल लागशिल्लो इश्ट आनी आयकून म्हाका जिवीत थांबलेशें जालें. कितें घडलें, कशें घडलें, कित्याक जालें, खूब खूब प्रश्न. ह्या वर्सांनी सदांच डेली म्हणसर रातचो म्हाका तो फोन करी. हे निमाणे 3 दीस करूंक ना. आनी तरी हांव नकळो कित्याक करूंक ना. मागीर मेळटा की तो 3 दीस दुयेंत. आनी हे भाशेन बाबा भयणानो, आनंदाचें जिवीत खिनाच फुलतालें नाच जालेंशें दिसलें. आनी ताचें जिवीत अशें हांव सजमोंक सोदतां तेन्ना तुमकांय तसलेच घडये मनांत प्रश्न आयल्या. ताचो जिविताचो संक्षेप जरी आमी करून जाल्यार कित्याक म्हूण आमी ताका सर करूं. ताचें जिवीत पिरायेन थोड्यांची घडये पिराय सुबेज. वी कॅनॉट काउंट हीज लायफ इन इयर्स. अशें केल्यार घडयेक खंय तरी कितें चुकतलें. म्हणटच क्रोनोस हें ग्रीक उतर, क्रोनोलॉजिकल आमी चिंताव, आयज फाल्यां परवां अशें धरून वेंचल्यार आमी खंय तरी सांडटेले. हांव असलें जिवीत जेजूचें जिवीत पर्यान पळोवंक दुसरे भाशेन पळोवंक जाता. सिंक्रोनस. आनी सिंक्रोनस म्हणजे आमी खंय तरी मेळ्ळीं. तुमी सांगाता गीत गायतात टुगेदर इन टायम. आनी सिंक्रोनस म्युजिशियन आहात तांकां अदीक समजोंक सोंपें की आमी बरोबर गायता, बरोबर मेळटा. आमच्या भारत देशांत अशें वेळ मेजपाचें आसा. कोण काजार जावंक सोदता तो पळयता खंयचो तो सोबीत
शुभ वेळ ताका कसो दवरता ते तारे ते कशे आसात ते प्रमाणे ताका सिंक्रोनीक टायम म्हणटा हांव. ताची आनी आमची ओळख जाली, तुमची आनी ताची ओळख जाल्या टुगेदर इन टायम. समवे वी मॅट, समहाव, समवे, सम टायम. आनी अशें आसतना म्हाका दिसतालें आनीकूय फुडें जरी म्हज्या आनी ताच्या जिवितांत अशी जायते बरे उगडास आसात, जायते आमचे बरे इश्ट आसात. सांगाताक आमी तो पुना शिकलो, हांवूय थंय शिकलो, ताचे इश्ट म्हजे इश्ट जाले. आनी भशेन खूब आमचे इश्टागतीन आमी जियेल्या. थंयचेले आमचे टिचरां सगळे आनी दुसरे आमचे इश्टां सगळे. आनी अशें आसतना बाबा भयणानो आनीकूय कशें तरी एक मेळ करुया ताच्या जिविताक. आनी तो म्हणल्यार कायरोस, फुलनेस ऑफ टायम, बोरती वेळाची. आनी फुलनेस खरेंपणी इज एक्सेसीव, चड आमच्यान धरूंक जायना, आमच्या मनांत हाडूंक जायना. आनी जेजू म्हणटा आमकां सुबाम जिवीत घेवन आयला. आय हॅव कम टू गिव यू फुलनेस ऑफ लायफ. आनी हे पवित्र पुस्तकांतले पवित्र उतर कायरोस म्हणजे देवाचो वेळ, जेजूचो वेळ आजून येवंक ना म्हूण मेळटा. when the fullness of time came, then God sent his son. हे भशेन देवाचो वेळ जरी 3 भासांनी आमी वेळ मेजतले हांव आमच्यान घोडे क्रोनोलॉजिकली आयज सकाळीं मेला, अमके वेळार मेला सांगूं येता. सिंक्रोनिकली तुका आनी म्हाका ताची सैरीगोत आसा. आनी ह्या बसत आमची सैरीगोत लांब गोट, तितलें आमकां दूख, तितलें आमकां उणेपण ताचें जायतें भोगतलें. आनी तरी आसतना भावार्थाची उडी मारून द लीप ऑफ फेथ आमकां आपयता पळोवंक की ताणें देवाच्या जिवितांत आयज वांटो घेतलो. आनी जेजू जो फुलनेस ऑफ लायफ जिवीत आमकां सुबाम दिवंक आयलोलो तेंच जिवीत सगल्यांक आमकां दिता. आनी आयच्या दिसा आमी तें पळोवपाक गरज आसा की आनंदाचें जिवीत आमी अशें तशें मेजूंक जायना. देर इज समथींग एक्सेस, सरप्लस, एक्स्ट्रा अबाउट हिम. जो कोण ताका लागींतान वळखता ताका असो, तो तसो म्हूण सांगूंक शकना. ताची आवय पर्यंत म्हाका सांगताली आनंद ल्हान आसतना ही हॅड समथींग वीच आय वील डिस्क्रायब. तिची उतरांनूय ती इट इज innocence, naivety which is informed. Naivety means innocence. पूण तो असो innocent आमचे भाशेन न्हय. When we lose our innocence, कोणें म्हाका दुखयलो, कोणें म्हाका वायट केलें, I lost my innocence. मागीर हांव ताका कसो पळयता? My informed innocence is taking care of myself. पोतून हांव पळोवंक सोदिना. पूण आनंदाचें तशें ना. His informed naivety म्हणजे ताका दुखयलो, ताका कितें जालें तरी आसतना त्या मनशाशी तो परतो पावता. ताची माय म्हाका सांगताली तो म्हणटालो म्हूण मोग जालो धाकटो आसतना आनी फकाणां कोत्तालो, मोग जालो. आनी ह्या पासत तुमी पळयतली ही हॅड दॅट इंट्रस्टींग वे ऑफ स्प्रेडींग ह्युमर. आपणाचेरूच घेवन वा दुसऱ्याचेरूय मोगान दिवन हे तरेन एक इन्फॉर्म नायविटी ताका आसली. आपूण कितें कोत्ता तें तो जाणा आसलो. आनी ह्या बसत देर इज समथींग सरप्लस, समथींग मोर अबाउट आनंद. आमी चडशीं चिंता ते भशेन आमचो कॅल्क्युलस असो, तुवें म्हाका कितें केलां, हांव तुका कितें कोत्तां. तुवें 10 रुपया दिल्या, हांव तुका तितल्याचीच साकर दितां. हे पसरकाराची वस्त. एंड दॅट्स हाव वी बिहेव. तुवें म्हाका बरें केलें, हांव तुका बरें कोत्तां. तुवें म्हाका वायट केलें, हांव तुका वायट कोत्तां. This is our life and economy, just like what we do in the market. It's the market ethics. And unfortunately, that has become part of our life. Something that we need to learn from Jesus.
आमी कितें तरी जेजू कडच्यान शिकचें आसा आनी कितें आनंदा कडेन शिकचें आसा तें म्हणल्यार हें तें इनफॉर्म नायविटी. Our innocence has to be innocent. आनी हे भाशेन तर आमी आसा जाल्यार बाबा भयणानो असले मनान तर आमी आनंदाक पळयशात. ताचें जिवीत कितलें ग्रेस्त, कितलें व्हडलें आनी तसले मनीस भोव उणे हेंय आमकां दिसूंक येतलें. आनी ह्या बसत म्हाका दिसतालें कित्याक तो पुना शिकलो जेन्ना म्हाकाच सांगलें कितें हांव करूं. जरी आमी ताका भोव लागींतान वळखता हांव कितलें सांगतलो तरी जेजूच्या जिवितांत कितें लागीं आसा तें धरून ताच्या जिवितांत ताची सावळी मेळटा आनी ती म्हणल्यार एक्सेसीव लव. मोग इतलोच मेजूंक जायना. देर इज अ सेंट फ्रांसीस ऑफ सेल्स आनी ताणें सांगलें द मेजर ऑफ लव इज टू लव विदाउट मेजर. द मेजर ऑफ लव इज टू लव विदाउट मेजर. मोगाचें माप मेजी नासतना मोग करप. देर इज एक्सेस, देर इज समथींग मोर. इतलोच तुवें मोग केलो जाता काय तें आनी जेजून तितलोच केलो. समवेर वी मिस बाय इकॉनॉमायझींग आवर लव. आमी तो मोग तितलोच करूंक जायना. वी हॅव टू लीव अप टू द अनमेजरेबल measure of love. The measure of love is unmeasurable. मेजूंक जायना तितलो. आनी ह्या बसत म्हाका दिसतालो आमचो पाद्री भाव आनंद असो जियेला आनी ह्या बसत आमच्यांनी ताचें जिवीत अशा उतरांनी आनी त्याच बरोबर आमी कॅटेगरीज करता कॅटेगरायज करूंक जावचें ना. आनी हें सांगतानाय म्हाका सांगूंक दिसलें कित्याक हांवें म्हणलेलें तो पुना शिकला ताच्या फाटल्यान हांव गेलो आनी आमी दोगांयनूय जायते आनी ताच्या आदीं आमी पेपलायट्स म्हणटा होम ऑफ लव आमचो बिशप पर्यंत थंयसून आयलो. म्हणजे आमचे मदें जायती सोयरीगत आसली जायत्या जाणां कडेन विथ अ होम ऑफ लव. तोच तो मोगाचें घर आनी थंय मोगाची आनी लिसांव आमी साबार भासांनी शिकल्या आनी ते आनंद हांगासर खूब बरी जियेलो. आनी हें सांगपाक म्हाका दिसतालें ताचें नांवूच घेवन आमचे भारताचे भुंयेंतल्यान उत्पन्न जाल्लें श्रेश्ठ चिंतप देव आनी देवाचे गूण सत चित आनंदम. हें भावा भयणानो ताच्या जिवितांत कळटा. आमच्या अद्वैता नॉट टू लॉजीक नॉट टू आयदर ऑर इज टू दीस ऑर दॅट. Not two, but not one. एकत्वानूय हांव संस्कृत उलयलो आतां. अद्वैता एकत्वा. एकत्वानूय अद्वैता not two. Not two is not one. It is one and more, but not two. अशें चिंतप भाव भयणानो आसता आनी असले चिंतपांतल्यान देवाचे शेगूण आयले. पयले सुवातेर सत्याग्रह गांधी म्हणटा. स्वत हातान घट दवरपाक स्वतान उबो रावपाक. आमी आनंदाक पळयतले हांव सत ताचो आनीक अर्थ आसा बिईंग. हांव आसा तसो सगल्या मुखार. हांव आसा तसो सगल्या मुखार. माय वेरी बिईंग. एंड आय हॅव सीन आनंद नेवर हॅड एनी नीड टू हायड हिमसेल्फ. नेवर एवर आय सॉ Anand hiding himself in front of anyone. He is genuine, he is true, he is as he is. मोहे घालपाची गरज ना. तुमी लोक म्हूण तुमकां बरो असो आपण लिपोन चोरून दाखयतलो अशें ना. आहा तसो आहा. सत हें खरेपण ताचें. देवाचो गूण तो. सत देव खरो. He reflected that. कांय पावटी कडेन एक लोबान हांव लिपलो काय क्रिस्तांव कसो तूं लिपलें काय. देवाचो गूण लिपयता आमी खरेपण आमी दाखयता तेन्ना देवाची आसिनादोर तुज्या आनी म्हज्या जिवितान आसा ती दिसती पडटा. हें आनंदाच्या जिवितान हांवें तर भरपूर पळयलें आनी तुमी पळयलां आसतलें. हें खरेपण जें तुमच्या मनान येता ती उतरां आयज म्हज्या तोंडान येता. भाव भयणानो दुसरें चित्त.
हांगासर अवेरनेस कॉन्शियसनेस आमी जाणाव ते भाशेन हांव मातसो दुसरो एक टर्न दिता टू दीस अंडरस्टँडींग देवाचो गूण. देव जेन्ना आमकां मेळटा तेन्ना ताचें कॉन्शियसनेस देवाचें आमकां मेळटा. वी लिप इन टू द कॉन्शियसनेस ऑफ गॉड. आनी ह्या बसत आमकां आमचें मन वयर चडटा. लीप ऑफ कॉन्शियसनेस. जेजू म्हणटालो आमचें मन बदलता, तुमचें मन बदलात. अशें आनंदाच्या जिवितांत हांवें पळयलां, जो कोण आनंदाक मेळ्ळा तो केन्नाच ताका विसरना. हांव आनी आनंद बराबर गुना शिकोंक ना, जनरेशन्सची फाटीं आहात, जनरेशन्स. पूण आनंदाचें उगडास त्या त्या वेळार त्या त्या सुवातेर त्यो त्यो घडण्यो आमी पत्ते पत्ते मेळटाले, कोत्ताले, तेंच कोत्ताले, ताच्या काळार कोत्ताले, तसलेच घडणेंत आनंदाचें उगडास येताले. म्हाका अजाप दिसतालें, हांव केन्ना येवन ताका सांगतालो, अरे पीपल, द स्टुडंट्स कॅरी द नॅरेटीव, द स्टोरी, द हॅपी मेमरी ऑफ फादर आनंद. आनी भशेन तुमकांय घडये घडलां, जेन्ना आनंद तुमकां मेळ्ळा तुमी ताका विसरनात. केन्ना मेळ्ळो, कसो मेळ्ळो खबर ना, बट यू कांट फॉरगेट दिस पर्सन. That's where the consciousness made a leap. चित्त, तुज्या चिताक ताचें चित्त तेंकलें. खंय तरी अशें घडलें. आनी ह्या बसत आमी ताच्या जिविता खातीर देवाक दिनवासुया. आनी निमाणी वस्त ताचें नांव खरेपण तो जियेला. He was not a joy killer. खंय आल्तारांतान देखून आनी खंय तान he never killed joy. He ignited joy. वेतातूय आनंद वाडयलो, वेतातूय खुशालकाय वाडयली. सगल्यांक, जाणट्यांक, भुरग्यांक, नेणट्यांक, सगल्यांक खुशाल केली. हो गूण देवान ताका दिलोलो. आनी ह्या बसत आमी देवाक दिनवासुया. आनंदाचें सत चित आनंदम जे देवाचे गूण खरें, तेच गूण आमी आमच्या भावार्थान दुसरे पडेन घेता. फेथ, होप एंड लव. तेच भाशेन आमचे भारताचे गोंयेन देवाचे गूण ओळखले, ते म्हणल्यार सत चित आनंद. ह्या आनंदाच्या जिवितान आयले. देवाक दिनवासुया ताच्या जिविता खातीर. आनी कितेंय ताचें चुकलें जाल्यार त्याच देवान बक्षिचें. ही ट्रायड टू मेजर अप टू द अनमेजरेबल लव ऑफ गॉड. माप मेजूंक जायना तसले मापान तेणें देवाचो मोग केला. तसले मापान जेजून आमचो मोग केला. तसले मापान तुवें हांवें मोग करचो. लेट अस लीव अप टू द मेजर ऑफ लव, टू लव विदाउट एनी मेजर. आनंदाचे जिवीत दोळ्या मुखार धरून आमी देवाच्या उतराचो संदेश घेतला. ह्या परबणे आमचें जिवीत जिवंक आयज आमकां जण एकल्याक एक उलो पावला. काय आमची मागणी ह्या मनान देवा मुखार आमी दवरुया. देवाची कृपा आमकां मागुया. आनी आमच्या मागण्याचो फळ ह्या आमच्या भावाक देवान दिवचो म्हूण आमी प्रार्थुया. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापान, फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापान आनी सगळ्या याज्ञिकांनी आपले पोरजेक देवाच्या मोगाचे आनी काकलुतीचे रूपकार जावंक देवा लागीं मागुया. आमचो पादवीगार फादर आनंद द गामा पायस अकस्मात आयज आमकां सोडून गेलो. देवान ताका आपले काकलुतीन सोगली ताची पातकां भोगसून ताका सासणाचें जिवीत फावो करूंक मागुया.
फादर आनंद गामा पायस हाच्या घरच्यांक अदीक करून ताचे जाणटे आवयन आपल्या नेणट्या पुताच्या मरणाचें दूख क्रिस्ती बरवाशान आनी काळजीदारपणान स्विकारूंक देवाचो आदार मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. मरण कोणाकूच सांगून येना, त्या खातीर जेजूच्या मोगाचे आज्ञा वरवीं सदांच देवाक मानता आनी मनीसपणाक सोंपता तसले वाटेन चलूंक देवाचो आदार आमकां सगल्यांक मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. बो मोगाल बापा, काळजा मनांत उपजुल्ले आमचे आवंडी आनी मागणी ह्या वेळार आनंद आमच्या बाबा पासत, ताच्या घोराब्या पासत, आवय पासत आनी आमाय पासत आमी ह्या वेळार तुजे मुखार उबारल्यान. स्विकार ती कोर आनी तुजो सुबाम आशिर्वाद ह्या आमच्या मागण्याचेर तूं देवय म्हूण आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बेडवणीक आमी गीत गावया. C38 पेज 44. C38. Moche hake, moche maike, sweetheart morada moche. Tu samoy mo porgot guru, shukaba samyang diho. Tu samoy mo porgot guru, shukaba samyang diho. Lucas Bapa Sur Mochi Ita Dugane Gane Lucas Bapa Sur Mochi Luce Stengur Vachele Lucas Bapa Sur Mochi Ita Dugane Gane Lucas Bogdan Sormoci, luce secol cașele. म्हजे आनी तुमचे मागण्यांनी बलिदान बापाक मानता तसे जाव म्हूण मागात. तुझ्या हातातले बलिदान आपल्या मनात आणि मोहिमेत आमच्या नाके पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेऊ. काकूच सरा देवा, आनंद आमच्या यादनीक बाबा पासत भेटवयलेलें हे तुज्या सेवकाचें बलिदान मानून घे. तुजे पवित्र सभेन ताणें हेंच बलिदान भक्तीन समोर पिल्लें. तूं ताचे वरवीं ताका आतां सर पातकाचें बोगसणें मेळो म्हूण आमी विनोर्म काळजान मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. Luce someasu, आमची काळजां उबारुया. omiti सर्वेस्वरादाय ubata. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. Oroche ami korong favor. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काल आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तोच संवसाराचें तारण, मनशा कुळाचें जिवीत, मेल्ल्यांचें पुनर्जिवंतपण. ताचे उद्देशी देवदूत तुका पोरणिपात करतात आनी तुजे मुखार सासणाच्या सासणांक संतोसतात. तांचे संगती आमचे ताळे मेळोवन निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता.
सर्वेस्पराचे नावी येता ताकासून उसर्गी तुका सोयसोय. बाबा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोड. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोग. आपलेच खोशेन कोस्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें आपल्या पवित्र हातांनी उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे, हो तुमी सवेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुडे, तुमी समेस्त घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास. नवे आनी सासणीक कोराराचें हें रोगत. पातकांचें बोगसोने मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक कोरा. Bawartaco good polgo tuya. 소며 지수 아미 어려가다 아니의 가지 내비에나 릴레바디 너의 마음에서 아미 두제 마랑 볼거다. Baba, जेजूच्या मरणाचो निपणूळ जिवंतपणाचो मी भक्तीबडी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची खास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके पृथ्वीचेर विस्तारलीच्यो पवित्र सोबीत सोगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गौरी बापा आनी सगळे यान्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. सर्वेस्परा, तुझ्या चाकरा याज्ञीक आनंदाची काकलूत कर. ताका ह्या संवसारांतलो तुवें आपोवन वेलोय. जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर तो मेलो, तसोच ताचे बरोबर तो पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणाची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परचोलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची खेरीत भाशेन फादराची, आवयची, भावांची आनी घरच्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माई संगाती, तिच्या पोती बागीवोन झुजे, बागीवोन दोनदुतांनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजूका पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्व पदवीदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव सासणाच्या सासना. बाबा भगिनो,
जशें निकतेंच आमी प्रवचनान आयकलां, आमदान आमचो भाव देवाच्या संबंदान ह्याच बापाचे येवजणेक पाळो दिवन आपलें जिवीत बापाचें कार्य देवान दिल्ली जबाबदारी ताणें पाळली. आमकां हेजोण एकल्याक होच उलो जावन आसा. आमचें जिवीत हे दिशेन आमी जिवंक, देवा सवे आमचो संबंद आमी सांबाळूंक आनी देवाचेरूच पातयेवन जिविताक फुडो करूंक. तो जेलो तेच भाशेन म्हजें आनी तुमचें जिवीत जावं आनी ह्या आमच्या बऱ्या जिविताचो फळ आनी आमच्या मागण्याचो फळ ह्या आमच्या भावाक फावो जावंक जेजूचेंच मागणें बापाक उबारून आमी भक्तीन मागवी. आमच्या बापा सगळीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारार जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यार बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां तारणे पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निबार. सर्वेस्पळा सोर वायटांतली आमकां निबार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोलवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजें उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवरकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदुतांक म्हळाय आनी आज तूं आमकां दोर एकल्याक म्हणटाय. तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचें न्हय पूण तुज्या पवित्र शुभेच्या ह्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं सिका एकवटान सांबाळ. सो जी येता आनी राजवत चलयताय सासणाच्या सासणांक. सोम्याची शांती आनी मोग सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक जेजूचे शांतीची खूण आमी बांटुया. देवाची श्री संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे श्री संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे श्री संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. वस्त जेसू जाणें आमकां बापाचें सुबाम जिवीत हाडलें. बापाचे कृपेन आनी आशिर्वादान आमकां भरलीं. ह्या जेजूक आमच्या काळजांनी शिवोवन हो फळ आमच्या जिवितांत भोगता तितली आमी सुभाग. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें हें म्हाका फावना, पूण तुज्या काळसुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या खालसून येताना गीत गाऊया. D26 पेज 61. D26. आमी कुम्यां घेवंक फुडें सरतना ही फिरगोचेंची मांडावळ आसा कुम्यां घेवपाची ती सांबाळूंक आमकां आमच्या पॅरिश कावन्सिलाची आनी दुसरी फुडारी आदार करतली. मांडावळीन भक्तीन आमी जेजूक घेवंक फुडें सरची.
पासून सोडली तुझे जीवासन दोनाय तुका स्वर्गान दोनूया लाय तू देवून इकोल पात्या पासून प्रार्थूया. प्रितीच्या बाबा याद आनंद आमच्या याज्ञिक पवान तुजे पवित्र सुबेन विस्वाशीपणान तुजी चाकरी करून सुर्गीच्या जेवणान तुझ्या भुरग्यांक पोसली. या ताच्या मुनियारपणा पासत तुका दिन वाचून स्वर्गार तुझे मुखामोळ रूप रूप पळोवंक ताका फावो कर म्हूण आमी तुजे लागीं कालतीपणी मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं Amen. मातशी बसूया. There are no words to express accurately the passing away of our very dear and loving parish priest, Reverend Father Antonio Anand the Gama Pais. It was shocking and unexpected. At this time, I recall Romans chapter 14, verse 8. If we live for the Lord. And if we die for the Lord. So whether we live or die, we belong to the Lord. We are all here to pay our final respect and homage to Reverend Father Anand. We believe
that Jesus died and rose again. And so we believe God will bring with Jesus those who have fallen asleep in him. Death is a passage to a new and fullest life. Father Anand's life and work was based on the scriptures. Right from June 2018, he displayed love in abundance and genuine concern for the people. The Good Samaritan Fund was started during his tenure. During the COVID-19 pandemic, he displayed concern and provided care to the victims of COVID-19 in our parish. He believed in teamwork and team spirit and can be verified by the way he galvanized all the associations of our church to perform their best for the welfare of the people and the village. He had a keen eye on the need for maintenance and started by giving a fresh coat of paint after 20 years and undertaking repairs after the mini cyclone and monsoons last year. He had a detailed eye on the facade of the church and had plans for its renovation. He enjoyed cordial relations with the members of the Fabrica and Confraria, never imposing his views, but always seeking their consent. That was the hallmark of Father Anand's personality. Father Anand had a detail for small things like the cleaning of the well, clearing the parking area, and making it safe during the night. It was a great privilege that the parishioners of Sangolda and Giri could celebrate his silver jubilee in 2019. His great works were evident as several of his ex-parishioners would visit him regularly. Besides, he had an excellent rapport with government officials, so much so that if we needed any help, he would ring them and get the work done. Father Anand was a noble yet simple, affectionate personality, and this was due to the education he received, especially from his loving mother, whom he adored. She was his role model, and she meant the world to him. We pay our final tribute to our parish priest, Reverend Father Anand, who gave his best to spread the word of God. His death was least expected this morning. It came like a bolt from the blues. Father Anand may have gone, but his memories will linger on. May his soul rest in peace. Adios, Father Anand. मोगाळ भावा भयणांनो, आमच्या बाबा याज्ञिक आनंदाचें मरण आमकां सगल्यांक दूख हाडटा, उदी करून ताची आवयक जिका अजून सारकी खबर ना पूण तिका तयार करतात. ताचो भाव जुजी आसा, दुसरो भाव वाटेक आसा, नेव्यू आसा आनी फामील. खूब दूख फामिलीक आनी तुमकां आमी आमची बुजवण दिता. हें मरण मानून घेवंक, घरच्याचें मरण मानून घेवंक अदी करून पाद्रीचें, भुरग्या पाद्रीचें एकदम डिफिकल्ट. And we pray that God gives you the courage to accept this loss in a Christian spirit. We also pray for good health of your mother. आमकां याज्ञिकांक एक याज्ञिक मरप म्हळ्यार खूब दुखाची खबर. जायते ताचे बरोबरचे हांगासर आसात. थोडे मागीर येतले. 18वीर मोयरा सकाळीं जेन्ना मरण जातलें.
धाकटे सेमिनारींतले ताचे बरोबर आसलोले मागीर पास्टर इन्स्टिट्यूट, कित्याक तो मागीर पुना शिकला. पूण सगल्यांच्या संबंदान तो जियेला आनी जायती कुशालकाय वारादांत ज्यो मिटिंग्यो जातात ताच्या आसण्या वरवीं तो हाडटालो. आमकांय यादनिकांक ताच्या मरना वरवीं दूख जाला, पूण भावार्थान आमी तें मानून घेता. देवान ताका सुर्गेचें सूख फावो करूंक मागता. खेरीत भाशेन ए फिरगोजेक खूब दूख जाला, कित्याक आमचो एक्टीव पदवीगार सकाळीं उलयला, मार्कुसाक आपयला, मागीर 9 यो म्हूण पोतून सांगला आनी मागीर 10 जावच्या पयलीं नाच. पूण तोच जाचे लागीं आमी उलयल्या, जाका आमी मेळ्ळ्या, कालच्या दिसा आयच्या दिसा तो आमचे मदें ना. म्हणटच खेरीत तुमकांय फिरगोसकारांक खूब दूख जाला, हें आमी मानून घेता. आमची बुजवण तुमकां फादरा पासत, ताचे फामिली पासत आमी सदांच मागची. पूण म्हजे खेरीत दिनवास जी भावां भयणां फादर बरो ना जाल्लो आनी तेन्ना थंयसर पावलीं, कितें करचें कांय समजून नासलीं गांवचींच भावां भयणां, तांकां आमी खेरीत भाशेन दिनवासता. जो वाव तांणी केला, जें सांगूंक जाय वडिलांक तें तांणी सांगलां. खेरीत दिनवास आमचे फादर सावियो डिसिल्वा, आमचो कॅपेलांव, जो आख्खो दीसभर हांगासर आसलेलो. फादर बॉनिफेस कितें कितें करूंक जाय तें बारीकसाणेन सगल्यांक सांगलें. डॉक्टर रुवांदो स्पेशली वेदनाथावन तो आयलो, मागीर ताणें चीट दिली. कामन जाणीं उतरां उलयल्यांत. सगल्यांक जाणीं कसलो ना तरी कसलो आदार दिला, तांकां आमी काळजान थावन दिनवासता. शेवटाचो आशिर्वाद घेवंक आमी उबी रावया. सर्वेस्पोळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर समेस्तांचेर आपलो सुबाम आशिर्वाद घालूं. आमेन. मोरो पर्यान आमचो भाव बापाचे येवजणेक, बापाचे खोशेक विस्वाशीपणी जियेलो. हेच दिशेन आमचें जिवीत सारूंक आनी जिवंक वचून येया. ह्याच आमच्या मागणेचो फळ ताका मेळूंक देवाचेच कृपेन तुमकां धाडटा. देवाचे ओडपकार. शेवटाक आमी गीत गावया. R39 पेज 196. R39. मोगाळ बाबा भयणांनो, शेवटाचे मागणे जाल्या उपरांत आमचो निमाणे आदेश करूंक थोडोच वेळ फादराची कूड हांगासर आसतली, मागीर आमी ती इगोजेंतली भायर व्हरतल्यो. सोत्राय मोगाच्या बाबा भयणांनो, आमचे निमाणो आदिवस कसो आमच्या पादवीकाराक दिता आसतना आमी एक उपकार मागता तुमचे कडेन. आमी सांगता ती मांडावळ समोरची म्हणून. जो लोक कुरेदारान बसलेलो आसा, भायर आसा, तांच्यांनी 2 ओळी करून मदल्या दारांतल्यान येवचे. तो मेरेन जी इगोजीन आसा तांच्यांनी माणसुकेन बसून रावचें. उपकार मागता मदल्या दारांनी, सायडीच्या दारांनी भितर सरचें न्हू, कारण जितलें आमी बेगीन येता मांडावळ सांबाळून तितलें बेगीन आमचें जातलें. आनी ही पळय म्हणजे दाय सायडींतल्यान लायन येता पळय, तांच्यांनी सारको काशांक रावंड मारून ह्या सायडीच्या दारांतल्यान भायर सरचें म्हणून उपकार मागता. आमचे वॉलंटियर्स आहात ते तुमकां सांगतले, ते मातशें तुमी तांचें आयकोचें म्हूण उपकार मागता. देव बरें करूं.
Jesus,